बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भाव भयणो, आयज आमी बागयोंत इस्तेव प्रथम रोक साक्षी हाची परब आमी समरमता. तशेंच जशें आमी जाणा मनीस एक जुवो न्हय. ह्याच खातीर दर एक मनीस दुसऱ्या लागीं केन्ना ना कितें तरी मागताच. जर एक भुरगें आपल्या आवय बापाय लागीं मागता, वो वावराडी दोनया लागीं मागता, वो इश्टा लागीं मागता जाल्यार तोच मनीस देवा लागीं मागूंक कित्याक फाटीं उरता? कित्याक मनीस आपल्याक मागणें करूंक कळना, मागण्यांक कित्याक फाटीं उरता? मागण्याचो अर्थ आमी नकळोत काय? आयज ह्या मिसा बलिदानांत आमकां आमचें काळीज उक्तें करून आमचो देवा कडचो संबंद अदीक तिरावंक आनी अशे तरेन आमचें जिवीत मागणेचें करूंक आमकां कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमी सगळीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या जुव्याक बसलाय. आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आपणाक दोग दितोल्यांक भोगसणें मागून बागयोंत इस्तेवान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो सासणाच्या जिविताक जल्मलो. हो ताचो जैतिवंत मोग समोरंबून आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक आनी तांचो मोग करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेव कुरपेन आनी बोळान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो खुणां आनी विजमितां करतालो. मुक्त जाल्ल्याच्या म्हणलेल्या देवस्थानांतले थोडे जाण, तशेंच कांय जाण सिरेनकार आनी आलेक्सँद्रियाकार आनी त्या भायर सिलिसियेचे आनी आजियेचे थोडे जाण उप्रासले. ते इस्तेवा कडेन वाद विवाद करूंक लागले. पूण तो जानवायेन आनी आत्म्यान भरोवन उलयतालो देखून ताका फुडो करूंक तांचे लागीं घडो नासलें.
हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किल्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरोवन स्वर्गाक तेडून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो पळयलो. आनी ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटा. पूण तांणी व्हडल्यान उयेली मारल्यो आनी कान भेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो. आनी गोवायांनी आपली आंगावलीं एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरलीं. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले देखून ताणें अशें मागणें केलें, सुमया जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. आमचो जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी मुरगडटलो. आमचो जबाब, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. आमचो जबाब, तुज्या हातान बापा घालता म्हजो आत्मो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbis porak sui sui, Sorbis porak sui, Sorbis porak sui, Sorbis porak sui sui. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. Sorbis porak sui, sorbis porak sui, sorbis porak sui sui, sorbis porak sui, sorbis porak sui, sorbis porak sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजून आपल्या दोन दुतांक म्हणलें, मनशां थंय शिडूक करावात. ते तुमकां धरून दोन सोबेंत वतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेर्बोन मारतले. म्हजे पासत राजा पातशाया सोशें तांच्या आनी ओन भावार्थ्यांच्या फुड्यान तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां वतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतूं नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले तें तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूत धुवो आवय बापायचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत ती रावत तोच तारण जोडटलो.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकणे तुका क्रिस्ता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू येवचो आसा त्या दुमाळ्या विशीं शिटकावणी दिता. शुभ वर्तमानांत 19वे वळींत हीं उतरां आमकां मेळटात. ते घडयेक कितें उलोवचें तें देव तुमकां कळयतलो. हेच वळीचेर आमचो नियाळ करुया. जेजूच्या पाटलावदारांच्या जिवितांत दुमाळो येता तेन्ना तांणी देवाचेर पावतयेवचें हें जेजू सांगता. कश्टां त्रासां वेळार देव आमच्या सांगाताक आसल्यार आमकां कोणाचीच भिरांत दोतची गरज ना. आमचेर उपरासतले पिडे पिडेक आमी देवाच्या आदारानूच फुडो करूंक जाता. जेजू आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें बासायतलो म्हूण कळीत कोत्ता. होच पवित्र आत्मो कितें आनी कशें उलोवचें तें आमकां सुचयतलो. देखून जेजूचो पाटलाव कोत्तल्यांनी कसलीच काळजी घेवची गरज ना. आमी जेजूचें नांव परगटीत फुडें वेचें आनी कसलेच परिस्थितीक फुडो करूंक पडल्यार पासून काळजीदारपणान जेजूक सगल्यांक दिवंक वावुरचें. वेंचीक पुताचो बापूय आपलो पूत पोत्तून भितर सोदचे खातीर आपलें दार सदांच उक्तें दवरता. तेच परी आमचो सर्गीचो बाप. आमी कितलींय ताचे कडसून पयस वचूं तो आमकां नव्यान भितर काडचे खातीर आपले हात सदांच उक्ते दवरता. हीच ताची काकलुतीची चाल दर एका क्रिस्ती मनशान आपणावंक गरज. पापसायब फ्रांसीस अशें म्हणटा, काकलूत देवाच्यानूच कार्य न्हय, ते दर एक देवाच्या भुरग्यांची खुणा. कोण काकलूत दोत्ता तो आपूण देवाचो पूत वो धूव म्हूण दाखयता. हे दिशेन आमी वायट करतल्यांक बोगसणें दिवंक फाटीं सरूंक फावना. बोगसणें न्हयच एक काकलुतीची खुणा, पूण क्रिस्ती मनशांची जबाबदारी. जेजून तेंच केलें आनी आमकां करूंक शिकयलें. निमाण्या जेवणा मेजार आपलो हात आपलो गात घेतलो आसलो, आपल्याक नेगार वेतलो आसलो आनी आपल्याक सोडून वेतले आसले तांकां सांगाताक घेवन जेवणाक बसयता आनी तांचे पांय धुता. आपणाक खुर्सार किळायतल्यांक आनी मारतल्यांक बोगसणें दिता. चोराक बोगसणें बासायता. तर हीच जेजूची वागणूक आमी आपणावंक दर एकल्या पासत फावो ती कृपा आनी बळ मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोडून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया पेज 41 C31. Oh,
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, आमा मनशा पासत आमच्या सोम्याक घोवाय दिवंक बागयोंत इस्तेव आपलो जीव दिवंक पाटी सोल्लो ना. विस्वाशी शिसाचो मोग समोरंबून जेजूच्या अप्रिमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कश्टा दोगदा मदें लेगून ताका विस्वाशी रावंक आमकां बळ दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनोत सोब मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यान्याचे किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोद दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समोरता. तुजे पुर्ण जीवन आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय.
पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगोती मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. अणकार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजेक भाग्यवंत दोर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिक्षा तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 57 D18. Sorgi
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, दोन दुतांनी नेमलेलो तुजो प्रधान सेवक भाग्यवंत इस्तेव पवित्र सभेन हुर्बेन गोजेवंतांचे चाकरेक लागलो. ताच्या समारंभा समयार आमची सोडवण करचे खातीर जल्मल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्यान. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून आमकांय आमच्या भावा भयणीची सेवा चाकरी करूंक उमेदीन बोर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सुखद बसात. पयलीं स्वातेर देव बरें करूं म्हणटा फादर जस्टीन आनी फादर जुडाक. फादर जुडान हे मीस पेटयल्लें आसा आनी प्रवचन केल्लें आसा, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. जे हांगसर मांडावळ करतात मिसाची सांकिस्तान येरां, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच भाशेन जे कोण वाचप, गायन आनी मिडिया पासत वावुरतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक आनी जे कोण पयसिल्ल्यान सान हे मिसान वांटो घेतात तांकां सगळ्यांक वाखाणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. आयज फेस्त स्तेवाचें, तो तुमकां सगळ्यांक परबीं फेस्ताची. आयतार पयलेर दिसाची मिसां हे भाशेन 7, 8, 9, 15, 10, 15 10-15 मीस इंग्लीश भाशेन. मध्यानीर मिडनायट मास पयलीर आसतले इंग्लीश भाशेन. मिसाक येवंक जाय तुमी 11, कित्याक 11:30 वद्दें वर आमी पवित्र बुजोवण करतले हांव, आनी ताचे उपरांत 12 मीस येतले. पूण ताचे बेगींच येवंक जाय, कित्याक ह्या हातून भाग घेवंक जाय. आमी देवाक कारगां दिवंक जाय ह्या आख्ख्या वर्साक, आनी 9वें वर्स आमी ते भाशेन मागण्यांत सुरू करूंक जाय. तो तुमकां तर ह्या मिसांनी वांटो घेवंक जाय जाल्यार तुमचें नांवां वॉट्सॅपाचेर आमकां धाडूंक जाय. तर वॉट्सॅप नंबर मिसान भाग घेवंक जाय जाल्यार नंबर 9075212942 हाचेर वॉट्सॅप मेसेजी भाशेन धाडूंक जाय तुमी. नांव, कितलीं जाणां, हिंच्या दिसा आनी हिंच्या वरार, हिंच्या वेळार तुमकां मिसान भाग घेवंक जाय पळय तांकां. आतां खूब जाणां वाचपां करूंक लागलेलीं आसा. तीं वाचपां म्हणना हितून तुमचें नांव आमकां वॉट्सॅपाचेर धाडूंक जाता ह्या नंबराचेर 9623639257 हाचेर तुमच्यान धाडलें म्हणटोच तुमकां त्या वाचपाची म्हणना हितून वॉट्सॅपाचेर म्हायती धाडटली आनी तुमच्यान घरा तयारी करून हांगसर खरेपणी देवाचें उतर परगटूंक जाता. आनी हे भाशेन सगळ्यांक वाचपांतल्यानूच सगळी समजणी देव दिवंक शकता. तर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जी कोण तोकस घेतात ती बरी. सगळीं आतां उबी रावन आमी आशिर्वाद घेवया. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 110, एज 8.